हज कमिटी ऑफ गोवा जिनाक फ्रॉम नावेली BJPची तिकीट मागता. हेजे कारण म्हणजे हे फॉर लास्ट टायम जो हज डिपार्चर प्रोग्राम बी जालो, मोस्ट सक्सेसफूल प्रोग्राम अंडर जिनाच्या हितून जाल्लो आसा आनी त्या खातीर ताका सेंट्रलाकूय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. ही हज कमिटी ऑफ इंडियाज वायस चेअरमॅन. आनी सेकंड सांगपाचें म्हणजे जिना असो एकूच BJPचो एलिजिबल कॅन्डिडेट आहा फ्रॉम गोवा ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हितूनसून एकूच तो एलिजिबल कॅन्डिडेट जाता. सो आमी मागता की BJPची तिकेट ही जिनाक मेळची फ्रॉम नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. जिना सोडून कोणूच दिसना. बीजेपीचो बीजेपीचो BJP करतात. आम्ही फक्त वेगळे एकच आम्ही सगळे कार्यकर्ते बीजेपीचे. पण आम्ही सांगता की मायनॉरिटीक एक तिकेट दिवची. मायनॉरिटी मुस्लीम तो दिना आनी पार्टी सांगता तशें करपाक पडली. तशें काय आसना न्ही. आमी आमगे प्रयत्न आसतलो. कारण कितें की दुसरी पळय पार्टी आसा ती एक मायनॉरिटी मुस्लिम्सांक घालतली आनी आतां तो एज अ चेअरमॅन गोंयांत खुबूच बरें काम करपाक लागलो. हजाचें खूब इम्प्रुवमेंट जालो. लोकूय बरे भशेन वचून येयला. लोक तेगे तारीफ करता. लोक आपूण जावन फोन करून प्रेस करतात. जिनान खूब बरें केलें. जिनागे कमिटी जे मेंबर आसा तेणेंय बरें काम केलें की हज हावस करपाचें. गोंयांत हज हावस करपा लागून तेणें दिल्ली मिटींग घेतला. हाय लेवलाचेर तेगे मिटींग चालू आसा. सो मोस्ट प्रोबेबली सगळें जाल्लें आसा. कडेन हज हावस हे इलेक्शनाक पयलीं कडेन जावपाक शकता अशें तेणें आश्वासन दिलां. आनी प्लस हे फाटी CMा कडेन आमचे नरेंद्र सावयकर MP कडेन उलयला ताणें की एअरपोर्टाचेर एक नमाज रूम करचो मुस्लिम्सां लागून. जे कोण मुस्लिम्स येता वयता तांकां नमाजा टायमाचेर नमाज करपाक मेळना म्हूण हेणें जिनान आमच्या चेअरमॅनान प्रेयर रूम एक डिमांड केला. ते कडेन CM एग्री जालो.